जेजूची शांती तुमकां सगल्यांक म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणां आनी कोण देवाच्या उतराक आशेल्यांत तानेल्यांत भुकेल्यांत तांकां सगल्यांक जेजूच्या नांवान हांव येवकार दितां हे म्हज्या यूट्यूब चॅनलान वर्ड ऑफ गॉड. रायचेचाचो विशय हांव घेवन आयलां पयल्या तिमोथीक 26:10 वड. तर ह्या वेळार आमी सगळें पवित्र पुस्तक आमचें उक्तें करून आमी हें देवाचें उतर वाचुया. हे देवाच्या उतरान आमी घोट रावया, कित्याक हें देवाचें उतर आमकां सासणीक जिवीत दिता. हेंच देवाचें उतर आमकां सुटका आनी थारण दिता. तर पयल्या तिमोथीक 26:10 वड. सगल्या वायटाचें मूळ म्हणल्यार गिरेस्तकायची आशा. असली आशा धरून कांय जाणां भावार्थांतावन खोडसरून गेल्यात आनी अशें सोबार कोश डोग आपल्या माथ्यार तांणी ओडून हाडल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तो प्रितीच्या भाव भयणां, आयज आमी हें देवाचें उतर दर एक स्कुटावून ताची सोजमणी आमी घेवया. तो देवाचें उतर कितें म्हणटा ताचेर आमी नियाळ करुया. आनीक आमच्या जिवितांत कसली आडखळ्यो आसात आनीक कसली आमकां आस आसा त्या आशेंतल्यान आमी भायर सरुया. तर पयल्या तिमोथीक 26:10 वड देवाचें उतर अशें म्हणटा, सगल्या वायटाचें मूळ म्हणल्यार गिरेस्तकायची आशा. आनी खरेंच ह्या संवसारांत सगल्या वायटाचें मूळ म्हणल्यार गिरेस्तकायेची आशा. आयज आमी दर एकल्याक आस आसा, जावं ती ह्या संवसाराची, जाग्यांची, पयशांची, गिरेस्तकायेची. अशे तरेन जायत्यो आसो आसात आनी तातूंतली एक आस म्हणल्यार गिरेस्तकायेची आस. आयज जायतीं जाणां हे आशेन आपलो जो भावार्थ आसा त्या भावार्थांतावन खोडसरून गेल्लीं आसात. आनी हेंच देवाचें उतर म्हणटा, असली आशा धरून कांय जाणां भावार्थांतावन खोडसरून गेल्यात. आनी खरेंच ही आशेक लागून, गिरेस्तकायेक लागून जायतीं ह्या देवाच्या उतरांतल्यान खोडसरून गेल्लीं आसात आनीक आपलें जिवीत हे गिरेस्तकायेचे आशेचेर दवरून आसात. मुखार आमी या कांय जाणां भावार्थांतावन खोडसरून गेल्यात आनी अशे सोबार कोश डोग आपल्या माथ्यार तांणी ओडून हाडल्यात. आनीक जेन्ना आमची भाव भयणां हे आशेक आपलो भावार्थांतावन खोडसरून गेल्लीं आसात, अशें तांचेर उपरांत जायते कोश डोग आपल्या माथ्यार तांणी ओडून हाडल्यात. आयज हो जो विशय हांवें हाडला तो दर एक म्हज्या भाव भयणाक जे गिरेस्तकायेची आशेन धरून आसात आनी आपलो भावार्थ सोडून खोडसरून गेल्यात तांकां. आनीक जेन्ना तांचो भावार्थ देवावेलो भावार्थ कुशीन खोडसरून वेता तेन्ना जायते तरेचे कोश डोग सोंसूंक पडटात. आनी ते कोश डोग आमच्या जिवितांत आमकांच ओडून हाडटात हे कोश डोग. आनी खरेंच जायते म्हजी भाव भयणी आसात जी खोडसरून गेल्यात, गिरेस्तकायेचे आशेक लागून भावार्थाक पयस गेल्यात. तांचेर जायते कोश डोग येयल्ले आसात. तांकां हांव परत एक फावट उलो करतां, जाता जाल्यार तुमी आस देवाच्या उतराचेर दवरात, देवाचेर दवरात आनी देवच तुका समाधान दितलो. तर हो जावन आसलो ल्हानसो विशय जो हांवें तुमच्या मुखार हाडला. जो कोण म्हजो व्हिडिओ पळयता तांकां हांव एक उलो करतां, जाता तितलो हो व्हिडिओ शेअर करात. जे कोणाक देवाचें उतर मेळोंक ना तांकां हें देवाचें उतर तुमी दियात. हें देवाचें उतर चारूय कोनशांनी पोरगोट जावं दी. आनी जो कोण हो म्हजो व्हिडिओ पळयता तांकां परत एक फावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हो म्हजो व्हिडिओ हांव सोंपयतां.